गोय मुक्ती दिसाच्या शुभ मुहूर्तार सोमारा सडा मैदानाचे उक्तावण वीज मंत्र्याच्या हस्तुकी जाले। हो मैदान सरकारी जाल्ल्यान आता हो सगळ्यां खातीर उक्तो आसतलो अशें वीज मंत्री मिलिंद नाईक हांणी सांगला। आरडेक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। भरपूर जाल्यानंतर डेव्हलपमेंट सांबाळपाचें, डेव्हलपमेंट केला त्याचे मेंटेनन्स करप हे सुद्धा सरकाराचे आणि आमचें काम। पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयज ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक हांव परबी दिता की लोकांनी सगळ्यांनी मिळून आमकां हें काम करताना खूब सहकार्य केलें म्हणजे जितले अडचणी आले ते सगळे पयस करून आमी तेंच्या वांगडा मिटिंगे घेवन सगळ्यांचे वाटे रस्ते क्लियर करून डेव्हलपमेंट ग्राउंडाचे केलें। हो ग्राउंड हांव ल्हानपणाच्यान पळयता की हो ग्राउंड गेली कित्येक वर्सां हांगा ह्या लोकांनी सांबाळून दवरलेलो। म्हाजें कर्तव्य आसलें एज अ MLA तो हेंच्या खातीर बरो करून दिवप। आयज हो ग्राउंड आमी सगळ्या लोकां खातीर ओपन केला आनी त्या ग्राउंडाचे फक्त जिमाचो पार्ट आनी भितरले बॅडमिंटनाचे कोर्ट हा थोडं इल्लेशें काम उरलां। मटेरियल तेजें पावना म्हणून लेट जातलें अशें दिसपाक लागलें म्हणून पयलीं डेली भुरग्यांची हांव संख्या पळयतालो खेळटाले एक तांकां खेळपाक लागून प्रॉब्लेम जातालो तेन्ना आमी प्ले ग्राउंड ओपन केला। त्या प्ले ग्राउंडाचे आमच्या आपलो स्वताचो मेंटेनन्स सरकार करता किंवा खंयची तरी ऑथॉरिटी करता हे करतलेच, पण जेन्ना एखाद्रे आमच्या लोकां खातीर आमी कितें तरी बांदून दिली एक वास्तू जाल्यार ती सांबाळपाचेंय कर्तव्य ते जनरल आमच्या लोकांचे आहा। म्हाका खात्री आहा हांगासरले सगळे यूथ आहा ते एक आहा, ते सगळे यूथ मेळून हो ग्राउंड आपणाचें घर कशें सांबाळटले आनी आपणाक जाय तेन्ना बऱ्या कामाक वापरतलो। बऱ्या स्टँडर्डाचो ग्राउंड हांगा जाल्लो आसा। बरी गजाल जावना की सुको सडो आमी सदांच म्हणटाले। आमी जेन्ना हांगा खेळोन गेले जाल्यार हांगासर घरा कडेन वचपाक मार पडपाचो। खुबशे जाण भुरगे वाटेर वयताना पांय घेवन वचपाचे। कोणे जेन्ना न्यू शूज हाडले जाल्यार तेजे 3 दिसान पयले तेजी हालत खराब, ते नवे शूज काय 2 वर्सां ओल्ड शूज अशें दिसपाचे। एकदम धुल्लो आनी घाण सगळी हांगासर ग्राउंडार। तेन्नाय धर्मेंद्र ना हांगासर क्रिकेट प्लेयर महेश कासकर पाटेकर आमी हांगासर क्रिकेट खेळटाले 2-2 3-3 टिमी। तेवट्यांचो बॉल मारलेलो तो फिल्डर हाडप, तेवट्यांचो हेणे हाडप। जेन्ना आमकां ग्राउंड नासलेले आनी सगळ्यांची एक स्वप्न आसलेलें, सगळ्यांची इच्छा आसलेली की केन्ना तरी ग्राउंड जावचो म्हणून।